नमस्कार. उत्सव ह्या कार्यावळीन तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. आयचो उत्सव जावन आसा दिवाळी. दिवाळी जाली, आतां व्हडली दिवाळी जाली. व्हडली दिवाळीक तुळशीचें लग्न करतात आनी त्या आदी पुनवेची एकादशी साजरी करतात. पूण ही एकादशी वारी जास्त करून पंढरपूर वारी जायना, पूण गोंयांतल्यान श्री विठ्ठल रखुमायच्या देवळांनी ही वारी दिंडी सयत साजरी करतात. आमी पळोवया मये हळदणवाडीच्या विठ्ठल रखुमायच्या देवळांत साजरी केल्ली एकादशी. त्या ठिकाणी तो हिरमट घालून तो कसा तरी राज्याभिषेक बंद केला. तेव्हा मी कसा करू ते राम मुलगे हुशार होते, युद्ध करीत निपुण होते, झोपले होते पाचही रात्रीचे. याला प्रथमेला काय होतं ते पाच म्हणजे पांडव पाचही पांडव आहे त्यांना सपासप त्याने कापून मारलं. आता वाटेचं होते पण झोपमध्येच होते. म्हणाले असा दुष्ट माणूस हा ना माझा जवळ त्याला मी त्याला आत्ता शासन करेन, आत्ता शासन करेन कृष्णा आणि बाबाबद्दल थोडीशी माहिती असं आहे जी म्हाका जाणीव काय आसा ती हांव तुमच्या समोर ठेवतां. आज 30 वर्सां पयलीं हांव सहज मया गांवांत ह्या हळदणवाडीक येयल्लो आसलो. तेन्ना एक ल्हानशें देवूळ आसलें हांगासरचें कौलांचें नळ्या कौलां कसलें नळ्या त्या देवळाक. आनी हांगासर एक पांडुरंगाचें देवूळ आसा म्हणून हांव सरप्रायज जालो आनी म्हाका एक प्रेरणा गावली की हांव खरो पांडुरंगाचो भक्त आसल्या कारणान हे देवळाचो उद्धार जावचो अशें हांव सदवतीत प्रार्थना करतालो. त्या प्रमाणे पुंडलीक बाबा हे हांगासरले तेजे संप्रदायाचे आनी तेजे भक्त हेणी ही मोठी उबी करपाक मोठो हातभार लायलो. हा म्हणटा 10-20 वर्सां भितून ही येदो व्हडलो मोठ तेणें तयार उबो केलो. न कोणा कडेन हात पसरता स्वबळावर तेणें हे सबंद वास्तू उबी केले आनी पांडुरंगान ताका आशिर्वाद दिला. तेजी वैभव पळोवपाक ताका थोडोसो अल्प वयान देवान तुजें कार्य सोंपलें अशें देवान ताका आज्ञा दिली. आतां तुजें कार्य कांय ना, तें फुडलें कार्य आमचे भुरगे आनी भक्तजन करून घेतले अशी तिणें आमकां प्रेरणा दिली आनी आपलो देहांत सोडलो.
आज ताका 2-2.5 वर्सां जाता. आठवणे शिवार एक दीस सुद्दां म्हाका ताका रावना. हांव भक्त जाल्लो आसलो ताच्या. त्या कारणान वेळोवेळी हांगासर उत्सव आसता त्या उत्सवाक हांव हजर आसता. यथाशक्ती कडेन म्हाज्या कडेन मदत करता. आनी तसोच म्हारंगम म्हाका खूब कांय ना अशें ना मागण्या सारकें तेडे मेळपाक कांयच ना. आनी तो दीद आसा अशीच प्रेरणा सर्व लोकांनी श्रद्धा ठेवची ह्या पांडुरंगाचेर आनी ह्या देवाची भरभराट जावची अशें प्रत्येक भक्तगणांनी चिंतचें अशी म्हाजी तरी आकांक्षा आसा. ओके. फाल्यां काय आयजूच ते तुळशीचें लगीन आयजूच आनी हें आयजूच लायता सगळें देवळांची खंयची आसता पळय ती आय देवळान आसता ते आयले देवळान खंय आसा पळय तिका आय मागीर ते सगळ्यांक मागीर हें चालू सगळ्यांची लग्नां चालू म्हणजे आय हय आनी मागीर ती आमची लग्नां आहा पळय ती चालू जाता. हय ती मागीर ते खबर आसा पण देवाच्या आयजूच हय, सगळें हय. फाल्यां काही ना ना हांगा आमी वार्षिक पद्दती प्रमाणे दोनूय एकादशी करता. एक आषाढी दुसरी पौर्णिमा एकादशी. लोक भरपूर संख्येन आषाढी एकादशीक दिंडी येता हांगसर शिरगांवची, मुळगांवची, खोर्जेची, मयेची तशेंच आनी खंयसरल्यान लोक येता. पौर्णिमा एकादशी आसल्या कारणान गोंयचे लोक चडशे ह्या देवळान येता. हें देवूळ विठ्ठल रखुमाई मंदीर हळदणवाडी मये हांगसर आसा.
पेडण्या देव सप्तेश्वर भगवती देवळात 150 वर्सां सावन ही परंपरा चालू आसा. हो सप्ताह आषाढ शुद्ध पंचमीक सुरू जाता आनी द्वादशीक सोंपता. सदा शिवा सहस्ररूपा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा पद्मनाभा नारायणा वार्षिक एकादशी उत्सव आसा तो 8 दीस चलता. स्टार्टींग नवमी स्टार्ट जाता तो पुनवे काबार जाता आनी आज आमचे हो 3रे दीस पालखी फाल्यां मागीर एकादशीची पालखी जी घरांनी पावता ती आतां जी ह्या मंदिरांतल्यान भायर सरतली ती तशीच केळीकटा थोडी भाटयान घरां आनी देवळान येता म्हणटा आमकां 4 वर्सां जाता. हो आमचो वार्षिक उत्सव 100 वर्स जाली. तशेंच पिळगांव हांगा अखंड सप्तक जाता. मांडवी न्हंयकडसून ते ग्रामदेवी शांतादुर्गा देवळा पर्यंत विठ्ठल रखुमाईच्या मुर्तीचे भजन आनी दिंडी सयत वाजत गाजत ही मिरवणूक जाता.
पाहता जय जय राम जय जय राम जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे जय जय राम कृष्ण हरे राम जय जय राम कृष्ण हरे राजा राम कृष्ण हरे आला रे हरि आला हरि आला रे हरि आला हरि राणा रे 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 आणि आता महत्त्वाचो उत्सव म्हटल्यार तुळशीचें लगीण. पयलीं आमी जाणून घेवया की हें लग्न वर्सान वर्स कित्याक जाता, हाचें मूळ कारण कितें. हिंदू शास्त्रानुसार अशें सांगतात की एकदां शिवान आपलो वैभव दर्यांत उडयलो. ताच्या पासून एक खूब तेजस्वी भुरगें जल्माक आयलें. हो भुरगो फुडें जालंधर नांवाचो एक पराक्रमी राक्षस राजा जालो. ताच्या राजधानीचें नांव जालंधर शार आशिल्लें. दैत्यराज कलानेमीची धूव वृंदाचें लग्न जालंधरा बरोबर जालें. जालंधर हो एक व्हड राक्षस आशिल्लो. आपल्या शक्तीच्या मद्यपानान तो लक्ष्मी देवी कडेन पावपाचे इच्छे वांगडा झगडलो. पूण तो दर्यांतल्यान जल्मल्ल्यान लक्ष्मी देवीन ताका आपलो भाव म्हणून मान्य केलो. थंयच्यान हारून तो पार्वती देवी सोदपाक इच्छा घेवन कैलास पर्वताचेर गेलो. भगवान देवादिदेव शिवाचें रूप घेवन पार्वती आवयच्या लागीं गेलो. पूण आवयन रोखडोच ताका आपल्या योग शक्तीन वळखून थंयच्यान गायब जाली. पार्वती देवीन राग येवन पुराय कथा विष्णूक सांगली. जालंधराची बायल वृंदा हिची एक बरीच भक्ती आशिल्ली. ताच्या पतिव्रत धर्माच्या बळग्याक लागून जालंधराक मारलो ना हारयलो ना. देखूनच जालंधराचो नाश करपाक वृंदाची लग्न जावन रावपाची प्रतिज्ञा मोडप खूब गरजेचें आशिल्लें. ह्या कारणाक लागून भगवान विष्णू ऋषीचें रूप घेवन रानांत गेलो. थंय वृंदा एकटीच भोंवताली.
प्रभू वांगडा 2 दुर्लक्षीत राक्षस आशिल्ले. ताका पळोवन वृंदा भियाली. ऋषीन दोगांयकूय एका खिणाक वृंदा मुखार जळयले. ताची शक्त पळोवन वृंदान कैलाश पर्वताचेर महादेवा वांगडा झगडपी घोव जालंधर विशीं विचारले. ऋषीन आपल्या श्रमजाळांतल्यान 2 माकड उक्ते केले. एका माकडाच्या हातांत जालंधराची तकली तर दुसऱ्या हातांत घोवाचे धड. घोवाची ही स्थिती पळोवन वृंदा बेशुद्ध जावन सकयल पडली. शुद्धीर आयल्या उपरांत तिणें आपल्या घोवाक जिवो करपाची विनंती ऋषी रुपान देवाक केली. देवान परतून आपल्या भ्रमान जालंधराची तकली ताच्या आंगाक जोडली, पूण तो स्वताय त्याच आंगात भितर सरलो. ही फटवणूक वृंदाक कळ्ळी लेगीत ना. वृंदा जालंधर भगवाना कडेन शुद्ध वागपाक लागली. ताका लागून तिची शुद्धताय मोडली. अशें जालें म्हणटकूच जालंधर झुजांत वृंदाच्या घोवाचो पराभव जालो. ह्या सगळ्या लिला विशीं वृंदाक कळ्ळें तेन्ना तिका राग आयलो आनी तिणी विष्णूक काळजाचो फातर जावपाचो शाप दिलो. भगवान विष्णून आपल्या भक्ताचो शाप मान्य केलो आनी शाळिग्राम फातर जालो. विश्वाच्या पोसपी मनशाचें फातरांत रुपांतर जाल्ल्यान विश्वात संतुलन बिगाडलें. हें पळोवन सगळ्यो देव देवता वृंदाक भगवान विष्णूक शापांतल्यान मुक्त करपाक प्रार्थना केली. वृंदान भगवान विष्णूक शापांतल्यान मुक्त करून आत्महत्या केली. जंय वृंदा लासून भस्म जाली थंय तुळशीचें रोप जालें. भगवान विष्णून वृंदाक म्हटलें, हे वृंदा, तुज्या पतिव्रतेक लागून तूं लक्ष्मी परस चड प्रिय जाला. आतां सदांच तुळशीची वनस्पती रुपान म्हज्या वांगडा तूं आसतली. तेन्ना सावन दर वर्सा कार्तीक शुद्ध एकादशी ही तुळशी विवाह ह्या नांवान मनयतात. विष्णून वृंदाक म्हटलें, हे वृंदा, तुज्या पतिव्रतेक लागून तूं लक्ष्मी परस चड प्रिय जाला. आतां सदांच तुळशीचे वनस्पत रुपान म्हज्या वांगडा आसतली. तेन्ना सावन दर वर्सा कार्तीक शुद्ध एकादशी ही तुळशी विवाह ह्या नांवान मनयतात. तुळशी हाजीर आशिल्ल्या घरांत यमाचे दूत लेगीत भितर सरूंक शकनात. मरणाच्या वेळार तोंडांत मंजरी नासतना तुळशी आनी गंगा उदक घालून मरण आयिल्लो मनीस पापमुक्त जावन वैकुंठ धाम मेळयता. तुळशी आनी आमलाच्या सावळे खाला आपल्या पुर्वजांचे श्राद्ध करपी मनीस तांचे पुर्वज मोक्ष मेळयतात. लक्ष्मीनारायण मंदिराच्या रंगमंचार बाबुराव मराठेचे झाला कृतार्थ पांडुरंग नाटक सादर जालें. घेवया ह्या नाटकांतल्या म्होवाळ अशा भक्तिरसप्रधान पदाचो आस्वाद. पाठवलेला लघुटा पाचव्याकडे पोचलाच नाही. माझी हैसियत सावतेसावाकडे गेलीच नाही. पण त्याचं मला दुःख नाही भेटू, कारण मला तू हवा होता. तुझ्यातील माणूस हवा होता. मला देव हवा होता. मला देव हवा होता. माणसातला तू देव करा दया. माणसातला तू देव करा दया. माणसातला तू देव करा दया. अखेरचा घे माझा, अखेरचा घे माझा. आज अखेरचा घे माझा. आज सजल
पांड्यांकडे दिली तेव्हा तिच्या लग्नात आमच्या तोंडाला अक्षरशः फेस आला होता फेस. गजा भाऊनी म्हणजे आमच्या बाळाचे बाबा त्यांनी आम्हाला चक्क उठा बसा काढायला लावल्या राव कान धरून. अहो, आहात कुठं? हे उठा पैशाचं काय आपल्याला नाही. वराडी मंडळी